फटीची प्रमाणपत्र दिवपाच्या विशयावयल्यान विधानसभेत बरीच चर्चा जाल्ली। या चर्चे उपरांत मुख्यमंत्र्यान सगळ्या शाळांची चौकशी करपाचे निर्देश दिल्ले। दवल्लेच्या अंजुमन हायस्कुलाचो मुख्याध्यापक उरफान मुल्लान मुख्यमंत्र्याचे निर्णयाचेर येवकार दीत विजयाचेर फोग काडिल्लो। विजय राजकीय सूट बुद्धींतल्यान आपले नाव बदनाम करपाक सोदता अशें स्टेटमेंटूय तांणी केल्ले। ताच्या ह्या स्टेटमेंटाक विजयान विधानसभेत हरकत घेतली। विधानसभेत जी चर्चा जाता ताचेर भायर उलोवप नासता तेन्ना उरफानाच्या ह्या स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत विजयान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता म्हूण आक्रमक भूमिका घेतली। उपरांत मुख्यमंत्र्याने सगळे आयकून घेत विजयाक शांतपणान जाप दिली। मुख्यमंत्र्याच्या भूमिके उपरांत विजयान समजूतदारपणा दाखयत ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालना म्हूण सांगलें। पयर तुमी एक अनाउन्समेंट केलो मराठीन की जे कितें हावजान जाता ते भायर कमेंट करपाक मराठीन ते म्हाका दिसता तुमच्या उरफान मुल्ला म्हणटा तो समजूंक ना। ताणें आतां म्हजेर स्टेटमेंट काडला की वेलकम्स द कोंकणीत एकदा काड आतां। ना स्पीकर सर ना हे आय विल मूव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन दीस। आय एम मूविंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I know the procedure of moving a breach of privilege. I'll have to go to the privilege committee. हे वॉर्निंगान जावचें ना, ही दादागिरी जाली। तो हांगा स्टेटमेंट काडटा, ही एक्युजेस फादर द एमएलए ऑफ अननेसेसरी maligning his image. खंयची इमेज? स्पीकर सर, इट इज माय प्रिविलेज टू स्पीक इन द हाऊस। स्पीकर सर, एक फ्रॉड जाता ते हांव उलयतलोच। हांव कितें उलयता ते भायल्यान डिसायड जातलें आनी मुखेलमंत्र्याक वेलकम करता तो इट शोज दॅट तो ताजो मनीस म्हणून अशें म्हाका कोता येवचें ना। हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता, तुमी ताका डेप्युटी स्पीकराक गोज टू द प्रिविलेज कमिटी, डेप्युटी स्पीकराक सांगात हियरिंग स्टार्ट कर म्हणून येवन ते हावजाक हाडटा। जे कोण फ्रॉडस्टर आहा तांकां एक्सपोज करूंकूच जाय। साहेब उलयला तेजेर हांवें रातीय सांगला की हांव तेजेर थॉरो इन्क्वायरी करता म्हणून। आनी कोण जर अशा पद्दतीन भायर म्हणजे कालूच तुमी मराठीत केल्लो स्टेटमेंट म्हणजे म्हाकाय उदर निलेश विचारतालो की स्पीकरान नेमकें कितें म्हटलें आपल्याक कळूंक ना म्हणपाक। म्हाका ताणी भायरूच सांगल्या विजय बाब हांव खरेंच सांगता, म्हाका निलेशान भायरूच विचारलें स्पीकरान कितें म्हटलें कोणाच्या हेजेर म्हटलें आतांच विचारलें तेणी भायर म्हाका। म्हणून स्पीकर सर परत एकदा तो सेम स्टेटमेंट क्लियर कट कोंकणीतल्यान व्यवस्थित वाचात आनी ह्यान फुडें सगळ्या जाणांनी लक्षात घेवचें की उदर हांवें आनी एकट्याक सांगलें की बाबा हावजांतल्या विशयाचेर भायर कोणीच कशाच पद्दतीन उलोवपाक जायना आनी ताका उलोवपाचो अधिकार ना आनी तो उलोवपाक शकना। त्या खातीर तुमी परत एकदा आज कोंकणीतल्यान तो निव्वळ स्टेटमेंट दियात जेणे करून प्रेसाक खबर आहा, बट ह्या सामान्य मनशाक जेंका ज्ञान ना पळय न्हू तेंच्यांनी असल्याने आपलें ज्ञान परजळीत करचें न्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।